नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सुप्रीम कोर्टान गोयच्या मायनिंग लिजांचेर दिल्ल्या निकालाचो पुराय रिव्ह्यू शक्य ना, तरी लिजा 2020 मेरेन ऑपरेशनल दवरपाची कायदेशीर तजवीज करूं येता। ज्येष्ठ कायदे तज्ञांचे सल्ले प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। मीन येरादारी आड गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी सुरू। रॉयल्टी भरूंक नाशिल्ले आनी रॉयल्टी भरिल्ले लिजा भायले मीन कोणाचे? हायकोर्टा मुखार प्रस्न। गोवा बोर्डाच्या 12वी परीक्षेचो निकाल शेनवारा 28 एप्रिलाक सकाळी वेबसायटी वेल्यान निकाल जातलो जाहीर। पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट 30 एप्रिला उपरांत। गोंयांतूय मनयला राष्ट्रीय पंचायत राज दीस। पंचायतींनी खासा ग्रामसभा, भुरग्यां खातीर खासा ग्रामसभा, भोवमान सुवाळे, तरतरेच्यो कार्यावळी। सांग्यार डेड बॉडीचे इश्यू वेल्यान पुलीस सब इन्स्पेक्टर सुदीन रेडकरान मारली थळावेचेर खोट। व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल। त्या सब इन्स्पेक्टराची चौकशी सुरू। आनी इनकॉयज हैदराबादाकडल्यान शिटकावणी आयिल्ल्यान गोंयची शेकां सालवार। कांय शेकांनी उदक भरले, मात लुकसाण व्हडलें ना। सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या मायनिंग लिजांचेर दिल्ल्या निकालाचो पुराय रिव्ह्यू शक्य नासलो, तरी ही लिजां वर्स 2020 मेरेन ऑपरेशनल दवरपाची कायदेशीर तजवीज करूं येता, असो भारताच्या ज्येष्ठ कायदे तज्ञांचो सल्लो। हरीश साळवे म्हणटा, MMDR कायदो आनी पर्यावरण कायद्या वरवीं लिजां खातीर फुडल्या 2 वर्सां पुरती तात्पुरती तजवीज करूं येता। मिनेरांनी आदले केंद्रीय मंत्री P. चिदंबराचो सल्लो घेतला। तोय तेच म्हणटा। मीन निर्गतदार संघटनेन आदलो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगीचो सल्लो घेतला। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। फुडलीं 2 वर्सां गोंयची लिजां तात्पुरती चालू दवरूंक पर्यावरण आनी MMDR अशा 2 कायद्यांत बदल करपाचो पर्याय कायदे तज्ञांनी सुचयला। मात ते उपरांत लिजांची पावणी करप सरकाराक चुकना। गोंय सरकाराक आदोगाद हरीश साळवेचो सल्लो पावला। तातूंत रिव्ह्यू वा क्युरेटिव्ह पेटिशनाक खंयच स्कोप ना, अशें ताणें म्हळां। हरीश साळवेचो सल्लो म्हणटा, लिजांचे ऑक्शन सुरू केले जाल्यार मायनिंग सुरू जावंक 2 वर्सां तरी लागतलीं। म्हज्या मता प्रमाण कायदेशीर मायनिंग सुरू करूंक कायदेशीर वेवस्था करची पडटली। MMDR कायदो आनी पर्यावरण कायद्यांत दुरुस्ती करची पडटली। कायद्यांत दुरुस्ती करून पर्यावरण दाखले वाडोवन घेवचे पडटले। ही तजवीज 2 वर्सां खातीर करपाची आनी फुडें 1 वर्सा खातीर वाडोवपाक मेळटली। साळवे बरोबर मायनिंग कंपन्यो आनी मीन निर्गतदारांनी कायदेशीर सल्ले घेतल्यात। मायनिंग कंपन्यांनी सल्लो घेतला तो आदलो केंद्रीय कायदो आनी अर्थमंत्री P. चिदंबरमाचो। ताणें सल्लो दिला ते प्रमाण कायद्यांत दुरुस्ती करून 2020 मेरेन लिजां ऑपरेशनल करूं येतात। हीच लिजां 2050 मेरेन ऑपरेशनल दवरपाचोय मार्ग चिदंबरमान पोर्तुगीज कायद्याचो संदर्भ दिवन सुचयला। मीन निर्गतदारांचे संघटनेन सल्लो घेतला तो आदलो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगीचो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मीन येरादारी आड गोवा फाउंडेशनाची याचिकेचेर हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी सुरू जाल्या। 15 मार्चा उपरांत मीन येरादारी धरून पुराय मायनिंग एक्टिव्हिटी बंद करची म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो निकाल, असो गोवा फाउंडेशनाचो आर्ग्युमेंट। रॉयल्टी भरिल्ले आनी जेटीर आशिल्ले मिनाचे येरादारीक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिल्या। उरिल्ले मीन कोणाचे ते हायकोर्ट थारायतले। मंगळारा खंडपीठान सुप्रीम कोर्टाचो पुराय निकाल वाचून घेतलो। गोवा बोर्डाच्या 12वी एक्झामीचो निकाल शेनवारा 28 एप्रिलाक सकाळी 10 वरांचेर जाहीर जातलो। 5 मार्च ते 26 मार्च मजगती 12वीची एक्झाम जाल्ली। रिझल्ट school9.com आनी knowyourresult.com आर पळोवंक मेळटलो। पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट 30 एप्रिला सावन दिवंक सुरवात करतले म्हूण बोर्डान कळयला। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।